निलेश काबलाचो मोर्या जाला आणि अलेक्स सिकेराचो ओर्या जाला आणि ज्या रितीने निलेश काब्रागला कडसून रिजायन पळय घेतला हे सामकें नाटक कशें दिसता. खरें म्हणून जाल्यार पावसकर जेन्ना आसलेलो त्या वेळाचे हे सगळे भानगड आणि हेतून चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा पळय तो मेन सूत्रधार आसा. तेणें खरें म्हणून जाल्यार आज पर्यंत ते धापून दवरले आणि खंय तरी यांच्या पयतून पयशांक लागून कितें भानगड जाली आसतले आणि ताका लागून सांगले बाबा तूं देवाना जाल्यार आमी सगळे पाड पडटा मरे अशें म्हणून हेका रिजायन दिवपाक लायले का कितें असोय दुबाव मारता. कित्याक दवरले आज पर्यंत प्रमोदान कित्याक दवरले आज पर्यंत पावसकर वेळाची गोश्ट इलेक्शना वेळार तुमी हे असले करता आणि आतां इलेक्शनां तुमकां दिसता आतां 2024 तुमचें इलेक्शन येयला MP ताका लागून तुमी 500 एकट्या कुशीक काडलो म्हणून कितें तुमकां लोक वोट घालतले म्हणून तुमी भुरग्यांच्या बाबतीन तुमी त्रास करता, बायलांच्या बाबतीन तुमी त्रास करता. पेन्शन बायलांक दितात थंय तुमी घोटाळे, युथांक कितें जॉब दितात थंय तुमचे घोटाळे, ते होमगार्डाचे हितून घोटाळे, 108 हितून घोटाळे, मागीर आमचे सेक्युरिटी गार्ड हितून घोटाळे. प्रत्येक वेळार सोशल वर्कर एक्टिविस्ट जे आसा येवन हांगा बोवाळ मारतात आणि सांगतात हे घोटाळे आसा म्हणून. प्रमोद कित्याक आज पर्यंत ओगी रावलो मेन सूत्रधार चीफ मिनिस्टराक खरें म्हणत जाल्यार रिजायन जावपाचें चड गरजेचें आनी गव्हर्नराच्या हातीन दिवपाचें हें तांकां सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आसा. हे ते व्हडले व्हडले तुमी घोटाळे करता आनी लोकांक बेश्ट चुनो लावपाक कोणाक तरी असो कुशीक काडटात तुमी कित्याक करता हे म्हाका सांग. आज ज्या रितीने भुरग्यांक कामाक घेवपाचें हे आतां दाखोवन येयले कित्याक पावसकर वेळा पासूनचे हे आतां दिश्टी पडले हे हाडले सगळे दाखयतात तुमीच हे करतात. लोक आज कोर्टान वयताले म्हणून कितें ताका भायर काडला कितें असोय दुबाव मारता. कित्याक हे सगळीं नाटकां केल्या. हांव जाल्यार मागता त्या प्रमोदा कडेन की तुवें रिजायन जावप चड गरजेचें आहा, बरखास्त करूंक जाय. हे सरकार घोटाळेचें सरकार. मनोहर पर्रीकर जेन्ना येयल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकर जाल्यार नॉन करप्ट करतलो हांव हे सरकार म्हणून. आपल्याक खंयसरूच करप्शन नाका. येदी प्लेंटां केल्ली सगळ्या ऑफिसांनी लायिल्ले आय एम नॉट करप्ट अशें म्हणून पेपलेटां सगळ्या ऑफिसांनी चिपकयल्ली. खंय आहा आज नंबर 1 गोवा सरकार करप्ट जाला. नंबर 1 सरकार करप्ट जाला आनी ताका जबाबदार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. ताका जर खंयसून जर कितें मेळ्ळें जाय तो ओग्गी रावता आनी मागीर आपल्याचेर सगळे हांगा पडोंक लागतले तेन्ना काडटा कुशार. तुमच्या कला अकादमीचे पयले थंय घोटाळे, रस्त्यार पयले घोटाळे, युथांच्या भानगडीन घोटाळे, महिलांक पेन्शन दिवपाचें आसता तेतून घोटाळे, हेतून होमगार्डाचे हितून घोटाळे, 108 हितून घोटाळे, हॉस्पिटलाचे घोटाळे. कितले घोटाळे लोकांनी हांगासर सोशल वर्करांनी हाडले. पेपरा सकट येयले. खरें म्हणून जालें न्ही जे ऑफिसर आहा पळय ते ऑफिसान कमी सेक्रेटरिएटान वचून बसतात. कित्याक ते घोटाळ्याचे सगळे फायली हालोवपाक हे सरकाराचे अधिकारी पळय आसा डायरेक्टर बिरेक्टर हे हेड इंजिनियर हे तितलेच जबाबदार आसा. सगळ्यांक घरा कडेन जाला. लाया तेंचेर इन्क्वायरी सगळ्यांक, विजिलन्साक लाया तेंच्या फाटल्यान सगळ्यांक. पळया कितले येता. हांगा वाहतूक खात्यान सुद्दां घोटाळे आसा. हांगा घोटाळे आसा. सगळ्या बाबतीन हांगा घोटाळे. खंयच्या डिपार्टमेंटान प्रमोदान सांगपाचें की घोटाळे ना म्हणून सांगपाचें. अरे बाबा तुमी चला. लोकांक हांव सांगूंक सोदतां सावध जाया. हे 24 इलेक्शनाक हे नाटक केलां पळय हेका विसरूं नाकात तुमी. हे कितें हेंच्यांनी केलां पळय भुरग्यांची कशा रितीन हे वाट लायता. जे भायल्या लोकांक हाडून हे लोक जॉबाक दवरपाचे आसा भायल्या लोकांक आनी तुमी गोंयकारां थंयच उरपाचे आहा. पळयात तुमी.